तो एकूच दीस बॉटलनेक जालो. ताजें कारण इतलेंच आशिल्लें की जो ट्रॅफिक पुलीस थंय आशिल्लो ताका एमर्जन्सी कितें तरी आयलें म्हणून ह्या दिसांनी चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया आयला आनी आज प्रेसिडेंट येता. सो तांचें ड्रील आशिल्ल्या कारणान ताका थंय मातसो वचचो पडलो. ते अर्द वरा भितर ब्लॉक जालो आनी त्या खातीर तो सगळो बोवाळ जालो. आतां तुमी अजून पळयशात जाल्यार 3 ते 4 पुलीस थंय आसा ट्रॅफिक आनी स्मुथली ट्रॅफिक फ्लो जाता. फाल्यां भितर तें एक काम कंप्लीट जातलें. सो रस्तो ओपन करपाक पसून आमकां प्रॉब्लेम नासतलो. म्हाका लोकांक इतलें रिक्वेस्ट करून दिसता की डेफिनेटली त्रास जातात. कोणाकूय ब्लॉकान उरलो कितेंय जालो जाल्यार त्रास जातात. पूण तो एक टॅक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हणजे तो पुलीस नाशिल्लो म्हणून ते प्रॉब्लेम जालो. पूण लोकांनी मातशें पेशन्स धरचें कित्याक आमी सगळ्यात बऱ्या खातीर करता. हांव खंयचें म्हज्या घरा फुडें नाजाल्यार म्हज्या खातीर कांय करना. हें म्हज्या वास्कोकारा खातीर करता आनी वास्कोकारा खातीर करता आसतना आमच्यो ज्यो पोन्न्यो पोन्न्यो लायन्स आसा आमी जेन्ना रस्तो करता कल्वर्ट्स नवे करता तेन्ना ह्यो पोन्न्यो लायन्स ज्यो आसा उदकाची सिवरेज ती बी करप आमकां तितलेंच गरजेचें आसा. कित्याक फाल्यां आमी रस्तो करतले आनी ताजे सकयल परत फुटले जाल्यार परत आमी फोडटले. सो जंय जंय बॉटलनेक्स आसा जंय जंय टी जॉयंट्स आसा थंय जॉयंट्साचेर काम तें करप आनी एक टायमाक आमी वेवस्थीत करप हें म्हाका दिसता गरजेचें आशिल्लें. आमचे कडेन ऑप्शन नाशिल्लें. म्हणजे तो इंटरसेक्शन पॉयंट इतलो आसा आमी डायवर्जनूय घेवपा येताले. म्हणजे डायवर्जन घेतलें जाल्यार अर्दवर तांकां चड डिले जावपाचो म्हणजे मार्केटांतल्यान आमकां त्या लोकांक ती आनी व्हडलो लॉंग कट दिवपा जायना दिसलो. आमकां डायवर्जनूय घेवपा येतालें कलेक्टरा कडेन परमिशन घेवन. पूण आमी तें करूं ना इतल्याच खातीर की लोकांक बेगीन वचपाक मेळचें आनी लोकांची असुविधा जावची न्ही म्हणून. लोकांक असुविधा करप हें आमचें हेतू केन्नाच नाशिल्लो. म्हणून आतां ते पुलीस आसा सगळें वेवस्थीत चल्लां आनी उदकाचें काम आनी सेवरेजीचें काम थंय कंप्लीट जालां. आतां एक क्रॉस ड्रेन येतली. ती क्रॉस ड्रेन जाली की आमचो एक पार्ट कंप्लीट जातलो. इलेक्ट्रिकल केबल म्हणजे कशें आसता की आमकां सगळ्योच गोश्टी जाय पूण थोडो त्रास आमी सोंसचो पडटलो. मांगरान सपोज इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबलींग जातलें जाल्यार तो रस्तो बारीक कट करचो पडटलो. कट म्हणजे आमी ती SDD मेथड म्हणजे ट्रेन्सलेस टॅक्नॉलॉजीन थोडे कडेन हें मारून तो पायप घालतले. थोडी असुविधा जातलीच पूण रस्तो आमी करपाचो आमचो फायनल जाला. वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. ते रस्तो करून हे इलेक्ट्रिका खातीर परत फोडप काय कितें हें लोकांनीय म्हाका सांगचें. आमी गव्हर्मेंटाचो पयसो वेस्ट करप काय ना हें लोकांनीय सांगचें. सो गव्हर्मेंटाचो पयसो वेस्ट जावचो न्ही एट द सेम टायम लोकांकूय असुविधा जावची न्ही आनी आमचेंय काम जावचें. हे तिनूय आमी कॉर्डिनेटेड एफर्ट आमी करता. तो एकूच इन्सिडंट जालो हांव ताजे खातीर हांव सगळ्या लोकांची वास्कोकारांची हांव क्षमा मागता की तो मातसो डिले जालो म्हणून आनी डिले जावना मातसो तो अर्द वराचो ब्लॉक जालो म्हणून. हाचे फुडें आमी प्रयत्न करतले. आतां तुमी पळयशे 4 पुलीस दवरल्या. लोकांक जितली जाता तितली सुविधा करपाची आमची हेतू आसा. तें करता करता लोकांक बाकीच्योय गोश्टी मेळपाक वेवस्थीत जावच्यो. अंडरग्रावंड केबलींग जावचें उदकाची पायपलायन वेवस्थीत जावची खंय सिवरेज फुटिल्ली आसा ती जाग्यार घालची होच हेतू आशिल्लो.